गोवा सुरक्षा मंच भाजपा फाटल्यान काँग्रेसूनय बिरेस्तारा आपलो जाहीरनामो जाहीर केलो. गिरीश चोडणकार हांचो जाहीरनामो 17 कलमाचो आसा. पणजेंतल्यान कसिनो काडून उडोवप, पार्किंग, नितळसाण हे काँग्रेसीचे म्हत्वाचे मुद्दे आसात. ह्या वेळार काँग्रेसीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते दिपेंदर हुड्डा हाजीर आशिल्ले. आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. बेसिकली आम्ही एक थोडे फोकस पॉइंट काढल्यात 17 आणि हे 17 पॉइंट फोकस एरियाचेर आम्ही ह्या इलेक्शनाक कॅम्पेन करतात आणि तातूंत सुरवातेक हांव सांगता ह्या फोकस एरियेक की जे हांव स्वताक ट्रान्सपरंट रावतलो आणि हांव स्वता आमच्या मतदारसंघा कडेन प्रामाणीक आसतलो. हे पयलें उतर हांवें म्हाज्या फोकस एरियांक जेका आमी जनरली मॅनिफेस्टो म्हणटात तातूंत दिल्यार. रिवर मांडवी हांव सांगता जे जे ह्या पॉल्युशन फोकस ह्या सरकारान काजिनो हाडून केल्ले आसा ट्रान्सपरंट रावतलो. त्या रिवर मांडवीचे स्वता आमच्या मतदार आमी फोकस एरिया दवरलेले आसा. प्रामाणीक जे काजिनो हे पयलीं मांडवी हाडून फोकस एरियांक जेका परत मांडवी नदी आमची पॉल्यूट केल्ली आसा आणि परत सांगून सुद्धा ह्या सरकारान युजन केल्ले आसा. काजिनोचे आसा सांतिनेज क्रीक त्या रिवर मांडवीचे वर्सांच पणजेचो व्हडलो प्रश्न आसा. पणजेचे जे पार्किंग प्रॉब्लेम आसा आणि जंय पार्किंग जाय ते पार्किंग प्रश्न ना आणि जंय नाका थंय पार्किंग जे कितलेशेच रोडांनी खर्च केल्ले आसा. फुटबॉल ग्राउंड आणि क्रेमेटेरियम एट रायबंदर जेन्ना भोंवताले तेन्ना तांचो लॉंग पेंडिंग इश्यू आणि त्यांच्या पयलींच्या आमदारान कितले फावटी तांकां आश्वासन दिवन सुद्धा तो प्रश्न सुटावो जाल्लो नाशिल्लो. Rajasthan University in Jaipur, Meerut University in Uttar Pradesh. These are the kind of Banaras University, Varanasi. NSY was able to win some of these elections in his leadership. Vadodara University, Baroda University in Gujarat. After a lot of a period of long years, because of the kind of leadership, kind of like I said, the heart and commitment in principles that you see in preparation for this manifesto, the same heart and principled leadership he was able to provide. So I'm here on behalf of AICC, but I also thank my party for putting up such a candidate who, in my opinion, is one of the most promising young candidates who will have a very big role to play in the future, not just in Goa but nationally in the future.